नमस्कार. या अधिवेशनाच्या पहिल्या ब्रेकवरा भितर तुमकां येवकार. हे पळय आमी वेगळे तरेन ब्रेकवर करतात कारण अधिवेशनाच्या पयलीं इतल्यो घडामोडी जाल्यात की त्यो कितें कश्यो आनी ताचे फुडें कितें हाजें सविस्तर विश्लेशण तुमचे म्हऱ्याक पावचें म्हूण फुडले कांय दीस आमी दोग दोग जाणां घेवन न्ही जाल्यार एकाच मनशाक घेवन ह्यो सगळ्यो घडणुको आनी ताजो इम्पॅक्ट समजून घेवपाचो प्रयत्न करतले. आयची कार्यावळ सुरू करचे पयलीं एक गजाल सांगचीशी दिसता. आज अधिवेशन सुरू जालें. काँग्रेसी भितर फक्त 5 आमदार आसात, पण इतली अनफॉर्च्युनेट गजाल की अधिवेशन सुरू जालें तरी विरोधी पक्ष फुडारी आज हावसात नाशिल्लो. घडये देशांतली ही पयली घडणूक आसतली, पण काँग्रेसीक हाजी कितली लज दिसता आनी कितली लज दिसपाक जाय हें तांणी स्वता विचार करचो आनी राज्याक जाता तितले बेगीन एक विरोधी पक्ष फुडारी दिवचो. आसात 5 जाण, तातूंतली म्हाका दिसता 2 जाणांनी सांगलां आमकां इंट्रस्ट ना, उरले 3 जाण. त्या 3 जाणां भितरलो जर एकटो तुमकां निवडपाक जर जायना जाल्यार त्या हावसाक बसपाचो तुमकां अधिकार आसा काय ना हाचो म्हाका दिसता प्रत्येक काँग्रेसीच्या उरिल्ल्या आमदारांनी विचार करपाची गरज आसा. पूण तो आमचो आयचो विशय न्ही. आमचो आयचो विशय म्हळ्यार मायकल लोबो जे सरकार घडटा किंवा पडटा तेन्ना सगळ्यांत मुखार असतात. कित्याक मुखार असतात आनी ते नक्की करतात कितें हाजेर आमी भासाभास करतले. गोंयचे नवे मंत्री, कलंगूटचे आमदार, भाजपाचे ज्येश्ठ फुडारी मायकल लोबो सर, वेलकम टू द शो. सगळ्यांत पयली गजाल म्हळ्यार ह्याय खेपेक तुमी मुखार दिसले आनी कितें करता मायकल? प्रत्येक सरकार घडटना पडटना मायकलच कित्याक आसता आनी ह्या खेपेक कितें केलें? पहिले स्वातीर सगळ्यांक माझे नमस्कार. आणि जे गोंयच्या लोकांनी मोग दिला गेले 4 दीस, फोन जितके येयले स्पेशली सावथाकसून, सालसेटाकसून की म्हाका देव बरें करूं म्हणून, की बरें काम केल्लें आहा म्हणून. सो सगळ्यांक देव बरें करूं. म्हाका फोन केला पळय तांकां विशीस धाडल्या. व्हडलेशें कांय जावंक ना तें. जे आमी 2017 गोवा फॉवर्डचे 2 आमदार आमचे शेजारी जिखून येयल्ले तांकां घेवन जे आमी बाब विजय सरदेसायक हाडपाक गेले, मुख्यमंत्री पर्रीकराक कोरया म्हणून, तो काळ जो आहलो, पर्रीकर सीख जालो आनी मागीर फायनली ही पास्ट अवे, तो तितल्याक बसून आसलो. मिन्स the whole episode started from 2017, ended in 2019 till Parrikar. So the era ended over there. The new era started with Dr. Pramod Ji Sawant, and he saw in the last 3 months the functioning was not that well and he was a little uncomfortable. So as a MLA of Bharatiya Janata Party, हांव तेंचो आमदार, बाकीचे आमदार आहा. सो वेन द चीफ मिनिस्टर इज अनकम्फर्टेबल, करेक्शन्स नीड्स टू बी डन. सो म्हाका दिसता आमी जे कितें केलां ते करेक्शनूच. पण एक गजाल जी आसा ते सगळे जाण प्रश्न विचारतात की मायकल जेन्ना आज विजयाचेर उलयता तेन्ना विजयाक घराडे वचून हाडपी मायकलच न्ही, मागीर आज तुका ताजेर उलोवपाचो कितें अधिकार आसा? म्हाका दिसता की कांय लोक मान्य करतले ज्या विजयाक आमी 2017 हाडलेलो तो विजय आयज ना. तुमी त्याच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन कित्याक सर्वे करपी तुमी मनीस, जे सगळे प्रुडंट मिडियाचे आमचे हे आहात, फक्त विजय हो विशय घेवन सर्वे कर म्हणटा. हय, तूं सर्वे कर. आनी जर तर थिंगा तुका 20% लोक म्हणत की विजय 2017 जिखलेलो पळय तेन्ना ऑपोजिशनान आसलो गेली 5 वर्सां आनी 17 जिखलेलो तेन्ना जो विजय आसलो तो आयज जर तर विजय तसोच आहा जाल्यार हांव मान्य करता. हांव म्हणटा की हांव चुकलो म्हणून. चल, हांव चुकोवंक शकना कित्याक आय एम अगेन ऑन द ग्रावंड ओनली. आय एम वीथ माय ग्रासरूट लेवल पीपल, आय एम वीथ द पीपल ऑफ माय कॉन्स्टिट्युएन्सी, पीपल ऑफ गोवा. कितलेच लोक म्हाका हे 2 वर्सांक गेली 5 वर्सांक येवन मेवल्ले. हांव कोणाकूय विचार तुका आमी तशेंच आहा. हांव म्हाजें व्हडलेपण उलयना. हांव डिफरन्शिएट करता बिटवीन टू पॉलिटिकल फिगर्स ऑफ कलंगूट आनी फातोर्डा. विजय चेंज्ड हिमसेल्फ.
Vijay thought that he is beyond others, beyond an ordinary MLA. Like I am an ordinary MLA, he was also ordinary. He got elevated to the post of TCP minister, agriculture, this, that. And every time his statement was like, we have plan B. We always have plan B म्हणटालो तो. हांव चिंतालो प्लॅन सी कित्याक पळय तो सदांच. कित्याक जितको तो स्मार्ट आमी तेजेकून मातशे उणें आहा स्मार्टनसाक. तो खूब हुशार, आमी तेजेकून मातशे कमी. सो प्लॅन बी तो सदांच तयार करतालो. तेन्ना मनोहरजी पर्रीकर मातसो सीक आसलो. तो प्लॅन सी आमी केन्नाच चिंतूंक ना. सो प्लॅन सी आमी चिंतलो जेन्ना पर्रीकर ह्या संवसारांत ना जालो पळय तेन्ना. जेन्ना पर्रीकर आमकां सोडून गेलो तेन्ना प्लॅन सी चिंतपाक आमी तयारी केली. कित्याक डॉक्टर सावंत जो आहा हो सादो भुरगो आमच्या पार्टेन वयर सरलेलो. तो कॅडराचो मनीस आनी जेन्ना तेका एलिवेट केलो चीफ मिनिस्टर आमी सगळे तेज्या वांगडा ठामपणी रावले. पण एक प्रश्न येता तो म्हळ्यार तुमचो जेन्ना बर्थडे जालो, बर्थडे सुद्दां आमी तुमकां सामके एकामेकाक बरी वँग मारतना पळयली. ना वॉट हॅपन्ड बिटवीन दॅट बर्थडे सी एंड टुडे? सी बड्ड्याक तो येयलो, आमी जितले मित्र आसले ते आसले, पूण जो लागचो आसलो तो हांव सदांच चिंततालो की विजय म्हाजो खास फ्रेंड, कलीग आमी आसलेत एसेंब्लीत. गेली 7 वर्सां 4 म्हयने आमी कलीग आहा. 7 वर्सां 4 म्हयने हांव चिंततालो की विजय म्हाजो फ्रेंड म्हणून. पूण गेली 2 वर्सां 4 म्हयने विजयान आमकां मातसो सायडीक धरलो. जेन्ना इलेक्शनाचो रिजल्ट येयलो, तो जेन्ना मिनिस्टर जालो, TCP घेतले, हे घेतले, ते घेतले, तो चेंज जालो. 4 म्हयन्यांनी हांवें ताका पळयलो की हो तो विजय न्हू म्हणून, जो म्हाजो मित्र आसलो. आमी खूब फाटी बसताले आनी म्हाजे विचार इतले आसले की विजयाची पार्टी BJPन मर्ज करून ताका CM करपाचें. म्हणजे त्या टायमार जेन्ना आमचे कडेन लिडर नासलो, आमच्या पार्टीन जेन्ना मनोहर भाई सीक आसलो, आमकां कळलें की एका आनीक बरो जावपाचो हें ना म्हणून, चान्सीस कमी आहा. जेन्ना ताका अमेरिका गेलो तेन्ना आमची भासाभास खूब फाटी जाताली. वाय यू आर नॉट रेडी टू मर्ज युअर पार्टी अँड वील गो टू द सेंटर अँड स्पीक अलॉंग विथ द स्टेट लिडर्स. आमी मिटींग बसून एक दीस लायल्ली अशीच, डिसिजन घेवपाक न्हू पूण अशीच त्याच्याच घरा मिटींग लायल्ली. सगळे आमचे कोर कमिटींतले मॅक्सिमम लिडर थिंगा तेजे घरा आसले. फुडें पावल कशें मारया आतां. मनोहरजी येयत बसून जाल्यार 1-2-3 म्हयन्यांनी काडटलो, तेजे वयर जावचें ना. पूण तेणें 5 म्हयने काडले तो येवन. पूण सेकंड टायम जेन्ना गेल्लो पळय तेन्ना तो. बट विजयाच्या मनान अशें आमी एक प्रपोजल मांडलो की इफ यू मर्ज यू हॅव चान्सीस, एश्युरन्स ना, चान्सीस टू बिकम द चीफ मिनिस्टर इन BJP. सो बट तेचें चिंतप आनीक वेगळेंच आसलें. हांव नको तेजे वयलें आनीक पद कितें आसलें जाल्यार. बट ही वॉज अ चेंज्ड मॅन अँड आय सॉ हिम फॉर द लास्ट 2 years. In 4 months he had changed. जर प्रश्न येता की रोहन खंवटे कित्याक, गोविंद गावडे कित्याक न्ही? हेचो प्रश्न आन्सर तुका खाली चीफ मिनिस्टर सांगूंक शकता, हांव सांगूंक शकना. ओके, तूं सांगपाक शकना. एक गजाल आसा की त्या दीस रातीन यू वेंट टू बाबाशान्स हावस. नाव दॅट स्टोरी हॅज बिकम व्हेरी फेमस की तो टर्निंग पॉयंट कसो जालो तो. कित्याक गेलो बाबाशानागेर आनी वॉट वॉज द रिस्पॉन्स आनी हाऊ डिफिकल्ट वॉज इट? सी पीपल ऑफ साश्टी somehow I think a lot of people from Sashti have got some grievance against Goa Forward. Not the party, maybe the leader. That is why I had told the other day that Vijay needs to sit back and introspect what is actually wrong. Whether it is he himself who has done something wrong, means तेजो जो हे आसलो, एक विजय एक टायमार आसलो तो आतां हांव सदांच म्हणटा तो चेंज जाला. सो तेणें चिंतपाची गरज आहा. सो ते लोक तेच उलोवंक लागले. जेन्ना आमी 3 वरां थिंगा उलयले, मोस्ट ऑफ द पीपल हॅड ओन्ली वन कंडिशन, दॅट विजय जर तर फुडल्या सरकारान ना जाल्यार तुमी बाबाशानाक व्हरोंक शकता. डिफिकल्टी जातली आमकां BJPचेर ताका जिखपाक. पण हांवें सांगलें ते विचार मागीर करुया, 6 म्हयने पयलीं इलेक्शनाचे पयलीं तुमची कामां करून काडा. सो तेंचे कंडिशन सेम आसले की विजय ना जाल्यार आमी हा. म्हणजे त्या लोकांक इतली तिडक येयल्ली बाब विजयाचेर
म्हाजो मित्र तो आयज बसून हांव म्हणटा तुका ही इज माय गूड फ्रेंड. आय लायक हिम एज अ गूड ह्युमन, बट ही हॅज चेंज्ड. ही नीड्स टू करेक्ट हिमसेल्फ. आमची फ्रेंडशीप सदांच तेजे कडेन आसतली. हांव ताका काय म्हणोंक ना अजून बसून तेजे काय म्हणोंक ना. काय जाण म्हणटात की विजया कडेन मायकलाक मंत्री करपाचे खूब ऑपॉर्च्युनिटीज आशिल्ल्यो, त्यो ताणें केल्यो ना म्हणटा मायकल पिकार. ना तशें कांयच ना. तुमी सांगा म्हाका, आमी सदांच तेजे कडेन इतले बरे हितून वागणूक नासले. पर्रीकर जेन्ना सीख जालो तेजे कडेन आमी केन्नाच म्हणोंक ना आमकां मंत्री परतून कर म्हणून. तो जेन्ना प्रमोदजी सावंत जिखोन येयले मुख्यमंत्री जावपाचो तेजो टायम येयलो तेन्ना हांवें प्रमोदजी सावंताक सांगलें, बाबा आमी कलीग दोगूय वांगडाच बीजेपीन आमी आदीसून. हांव झेडपी आहलो, तो बीजेपीचो यूथ लिडर आहलो, यूथ विंग प्रेसिडेंट आहलो. हांव ताका सांगलें की म्हाजो तुवें विचार करचो पडटलो की म्हाका मंत्री करपाक. त्या टायमार तेणें विजयाक म्हटलें की तूं आतां शपथविधी येतलो पळय तेन्ना डेप्युटी CM तुका आमी करता, तूं एक तुजो आमदार जो आहा ताका मंत्री कोन्न नाका, तूं डिसायड कर कोण पळय तो. तेज्या जाग्यार मायकलाक आपल्याक खूब खोशी आहा करपाचो, कित्याक आमच्या गव्हर्मेंटाक बरो हातभार लागतलो, मायकलाचें कामूय बरें आहा. सो अशें तेणें म्हटलें. आनी त्या टायमार तेणें सांगलें फुडें सरोन आपूण कोत्ता म्हणून 1-2 म्हयन्यांनी ताका देंवयता अशें तेणें उतर दिलें सगळ्यांचे फुडल्यान. पार्टी लिडर, सिनियर लिडर, दिल्लीचे लिडर आहले. तूं म्हणटात की विजय सरदेसायान त्या दीस राजभवनाचेर वच्चे पयलीं हें उतर दिल्लें. आनी उतर म्हणटा ती खूब म्हत्वाची गजाल जाल्या म्हणून विचारता. ना उतर दिल्लें तेणें, पूण तेजे उपरांत आमी ताका केन्नाच तेजे फाटीक लागोंक ना की बाबा तूं आमकां मंत्री कर वो आनी कितें कर. पूण तेजे उपरांत जे दिसा शपथविधी जाली तेन्नासून सरकारानसून ताका भायर सर म्हटला त्या दिसा पासून म्हाका दिसता तेंचे भितर मुख्यमंत्री आनी तेजे भितर खुबश्यो गजाली अश्यो तेंच्यो बसना जाल्यो. they were not on the same page. Whatever he wanted, Chief Minister did not agree. And Chief Minister was just starting his innings. And he was bringing his innings, personal innings, I think so. And that did not go very well with the Honorable Chief Minister. पर्सनल इनिंग्स एरोगन्स म्हळ्यार कितें नेमकें? ना तो तेजे खुबशे वस्तू पर्सनलूच आसताले त्यो, जे इवन इफ यू लूक एट द एवरी 10 days 12 days तो आपली मिटींग घेत आसतालो. ती कसली ती टावन प्लॅनिंग बोर्ड मिटींग चालूच आसताली ती. सो तितून दिसता जे कितें 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 येताले ते चीफ मिनिस्टराक कळोन वयताले आतां. आनी खुबशे गजाली तेणें म्हाका दिसता मान्य करूंक ना त्यो. आनी म्हाका दिसता तेंचे टसल जाताले, कॅबिनेटाकूय तेंचे टसल जाताले म्हणून हांव आयकता. कॅबिनेट डिसिजन्स कॅनॉट बी टोल्ड आउट ऑर इवन डिस्प्यूट कॅनॉट बी टोल्ड आउट, बट आय यूज टू हियर. So a lot of things were not going smoothly. So that is why when I gave a statement, when he spoke against our government, against our chief minister, from the samadhi of our ex-chief minister, त्या जाग्याचेर हांवें ताका एक रिप्लाय दिल्लो की बाबा विजय, you need to sit and introspect what went wrong and why you are being told to step down. तांची एकूण He is not ready to listen to that. तांची एक नरेटिव्ह आसा की आमी उतर राखलें, तेणी विश्वासघात तुम्ही केलो. ना तेणी उतर राखलें टील मनोहरजी वॉज देर. मनोहरजीच्या वांगडा उतर केल्लें हांव आसलो फुडल्यान. रातचोय आहलो हांव, रातचे 12:30 उतर जाल्लें पळय तेन्ना. दुसरे दिसा तो बदललो, परतून हांवें वचून हाडलो ताका. सिद्धार्थी गोवान उतर जालें, थिंगाय हांव आसलो. पूण आफ्टर मनोहरजी जे उतर जालें ते उतर जाताना बसून अशें आसलें की काँग्रेसचे कांय आमदार आमचे कडेन येवपाक तयारी नासले. पूण हांवें सांगलें प्रमोदजी बाबा तूं ताका घेवन आमी येयल्ले, आतां तूं ताका सायडीक धरून दुसरे कडेन करिनाका, थिंगाच घेवन फुडें वच. म्हाजें बरें आहा, म्हाका मंत्री करना, नो प्रॉब्लम, हांव आहा थिंगा रावता. सो ही सेड ओके नो प्रॉब्लम, थिंगा गेले फुडें. पण भायर फायनली आमची पार्टी म्हणून आहा, भारतीय जनता पार्टी ही नॅशनल पार्टी. तुम्ही उतर मोडले ना, आमी उतर मोडकूच ना. बीजेपी पार्टी नॅशनल पार्टी. तुम्ही विश्वासघात केलो ना. आमची कोर कमिटी जी आहा ते एवरी वीक एवरी 10 days बसून गव्हर्मेंटाचे जे पोझिशन आहा, जे गव्हर्मेंटाचे कामकाज आहा तेचेर तेंची नदर आसता.
कोणाचेर नेगेटिव्ह उलोवप भायर चलता, कोणाचेर टिका जावन वेल्ली वयता, कोणाचेर लोक कितें वायट उलयता, जनरल पब्लीक कितें म्हणटा, तेचेर ते बारीकसाणीन आसता आमची कोर कमिटी, आनी कोर कमिटीन ते डिस्कशन जाता. ते आमकां आमच्याय कानार ते बारीक बारीक गजाली येता. हांव कोर कमिटीन ना, पूण म्हाका ते मागीर कळटा. तर तूं कितें म्हणटा, विनोद पालेकर आनी जयेश साळगांवकर विजयाच्या नादाक लागून गेले, तांकां तूं एरोगंट बी म्हणटलो? ना ना, तेंचे कांयच ना. दे आर नॉट प्लेयर्स इन दीस पॉलिटिकल दे आर कोलेटरल डॅमेज. दे आर कोलेटरल डॅमेज. दे हॅव नथींग दिस थिंग. बट म्हाका तेंचो एकूच राग येयलो की जेन्ना तेंच्या लिडरान म्हटलें चल आमी समाधीचेर या, ते गेले समाधीचेर. म्हणजे तेणी चिंतूंक ना की हे बाबा जागो योग्य जागो न्हू तसलें भाशण करूंक वचपाक. पर्रीकराचे फायनल रायट्स त्या जाग्यार जाल्ले, ताका सँक्टिटी आहा ते स्वतेक. त्या स्वतेर तुमी वचोंकूच ना. पर्रीकर भायर पडला, ज्या दिसा ताका फायनल रायट्स केल्या त्या दिसा पासून काल पासून हे वचोंकूच ना, पयर पासून. म्हणजे मदेकात वचोंकूच ना ताका मागपाक की आमचे बरें हे चल्ल्या पुरो, आमचेर तुजो वयरसून बेसांव घाल, आशिर्वाद घाल, सरकाराचेर घाल, आमचेर घाल, केन्नाच वचोंक ना. हे आपल्या फायद्या खातीर थिंगा गेले. हे म्हाका राग येयलो. कित्याक मनोहर पर्रीकर आमच्या गांवचो, पर्राचो, ताका वी कॅनॉट कंपेर आवर सेल्फ टू हिम. एक म्हाका गजाल दिसता मायकल बाब, ती म्हळ्यार पर्रीकराची लेगसी ही ऑब्वियसली तुमी तुमच्या पार्टेची म्हणटात, ती ते हातासपा लागल्यात, आणि तांची गोंयकार पण तुमी हातासपा लागल्यात. हे कसले कॉम्पिटिशन? कितें तरी एक म्हाका दिसता लोक गोंयचो खूब बेजार जाला ह्या उतरांचेर. गोंयकार पण हे तूं म्हणशेतूच जाल्या न्हू, लोक गायी सांगपाक लागता. जे कोण गायी तेंच्या तोंडाक बसून येना ते गायी भायर काडटा. कित्याक म्हणून? हे आमचो फायदो हे पॉलिटिशियनांनी घेतला म्हणून. आनी खऱ्यांनीच सांगता तुका की तूं भायर जो तर जनरल पब्लिकेन वचोन कोण पॉलिटिशियन हे उतर यूज करीत न्हू खंय एक प्लॅटफॉर्माचेर, सकला लोक कितें उलयता ते पळय. कितें लोकांक आनी सांगपाक जाय हे गोंयकार म्हणून. आनी गोंयकारपण म्हणजे गोंयकाराक आनी गोंय सी दिस इज गोवा फॉरवर्डान कितें केलें? गोंयकारपण हे कॉन्ट्रोवर्सी जावन पडलें. ना ना, ही मेस्मरायझिंग. कितें केलें गेली 5 वर्सां, हांव सांगता इन शॉर्ट इन 2 मिनिट्स. 5 वर्सां जेन्ना मनोहर पर्रीकर सरकार चलयतालो चीफ मिनिस्टर, आनी 21 आमचे आमदार आनी सपोर्टिंग MLAs, थिंगासोर कांय मिनिस्टर जे आमचे आहले तेंचेर टिका केल्ली जाल्ली वयताली. कोण करतालो? रोहन खंवटे आनी विजय सरदेसाय. सारके ऑपोजिशनान रावन आनी रेजिनाल्ड मागीर तांकां बॅकिंग दिवप, रावन तांकां बरेंच फोडप. आनी लोकांक दिसतालें कितें की कावंटर करपी आमच्या वाटेनसून कोण नासलो, बीजेपीच्या वाटेनसून कावंटर करपी कोण नासलो, खाली मनोहर भाई आहलो. मनोहर भाई केन्ना दिल्ली गेलो तेन्ना लक्ष्मीकांतजी पार्सेकार येयलो तेन्ना हेंचेर जी टिका जाताली, स्पेशली आमचे मिनिस्टर्स जे आयज आमच्या वांगडा ना ह्या सरकारान, तेंचेर अशी टिका जाताली बाय विजय सरदेसाय, बाय रोहन खंवटे, बाय रेजिनाल्ड or बाय एनी अदर पर्सन फ्रॉम द ऑपोजिशन. नोबडी यूज टू कावंटर. आनी लोकांक अशें दिसलें की हे सगळें सत्य म्हणून. तशें कांय नासलें सत्य. तें हे सगळे हे ओपोज करूंक जाय म्हणून ऑपोजिशनान रावन बॉब मारतात. तूं म्हाका एक गोश्ट सांग की हेंच्यांनी 2017 हे जिखले, सरकारान येयले, हेंच्यांनी अशी गोश्ट ही अशी एक गजाल केल्या की गोंयकारांक ही पटली. सांग म्हाका तूं. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा गोंयकारपण कसलें तें सांग म्हाका. एक गोश्ट हेंच्यांनी केली ती गोंयकारांक पटली की गोंयकारा खातीर हेंच्यांनी सोंसडो काबार केलो, म्हणजे सोंसडो क्लियर केलो. बरें आतां बरी गार्बेज मॅनेजमेंट बरी चल्ल्या, बरें गोंय नितळ गोंय, ग्रीन गोवा अशें दवरलें, कितें तरी अशें विचार केले. खाली ते भाशणां दितना एकदम बरें दिसता विचार, भाशणां कोणी दिवंक शकता, पूण फायनली वॉट इज द रियलिटी इन लायफ, वॉट इज द ट्रूथ, वॉट इज द ग्राउंड रियलिटी एज ऑन टुडे, आयच्या फुडें हे भाशणां करूंक शकता. गोवा फॉरवर्ड बिट्रेड पीपल. It's not Goa Forward betrayed people. Goa Forward was an idea of one man called Vijay Sardesai. He is my dear friend, was my dear friend, he is my dear friend today also. He had a good vision. The idea was good. But once the idea got translated into votes and into power, and he got 3 numbers and 2 numbers right in Bardez,
तो रावता फातोड्ड्या बार्देजान नंबर येता, सावथाक सालसेटान कोणूच नंबर दिना तेका. म्हणजे कितें, तेची आयडिया बार्देसकारांनी मानून घेतली की हो मनीस बरो, हो बरो उलयता, गोड उलयता, आमट काय ना, तीख काय ना, तिखट ना, काय ना, तसले काय ना, सगळे बरेच दिसता. ऑल दॅट ग्लिटर्स इज गोल्ड. फायनली जेन्ना जिखोन येयले 2 वर्सां 4 म्हयन्यांनी लोकांनी पळयले, अरे हे तुरी हे गोंयकार गोंय सामावता, गोंय कांयच सामावना. जी कितें बिलां हाडूंक जाल्ली, कितें हाडूंक जाल्ली ते काय ना, तेज्या खातीर कांयच करूंक ना. जे सांगलेले लोकांचे कोणी घरां बांदल्या गोंयकारांनी धाकटुले प्लॉटांनी, ते आमी एमेंडमेंट केला, आतां 16B हाडला, तुमची रोकडीच घरां आपण करून दिता. ती मुळीच शिवणे एक 3-4 हजार एप्लिकेशनां पेंडींग आमच्या गोंयकारांची, लोकल गोंयकारांची, ती कांयच करूंक ना. म्हाका एश्युरन्स दिल्ले हावजान. हांवें जेन्ना प्रश्न विचारलेलो, हे 16B तुमी जे एमेंडमेंट हाडटा, हेतून गोंयकारांक कसलो फायदो जातलो? कोणे 500 मिटराचे प्लॉट, कोणाचे 3000 मिटर प्लॉट, 2000 एन्सेस्टर प्लॉट, कोणे एक धाकटुले घर बांदला ऑर्चर्डान, दोंगराचे सकला ऑर्चर्ड आहा, ते तुमी तिक्को भाग सेटलमेंट करतलो 500 मिटर असं अशें कितें तुमच्या मनान? तेणी म्हटलेले वय मेला लावया म्हटलेले, मेला. वी वील पुट अ मेला इन म्हापसा, इन बार्देज म्हणालो, अँड ऑल दोज प्लॉट्स विच आर लायक मागीर कितें जालें 16B चे? कांयच जावंक ना. सगळे जाले तेंचे जाले काम, आमचे कांयच जावंक ना, लोकलाचे कांयच जावंक ना. सो त्या खातीर म्हणटा हे गोंयकारपण म्हणटा पळय ते लोकांक राग स्वप्न. मारता. हे गोंयकारपण म्हणटा ते एक स्वप्न. हे स्वप्न लोकांक दाखयलें. हे लोकांची मतां चेंज केली. जे कोण बीजेपीक मत मारताले ते गोवा फॉरवर्डाक मारले, 2 सीट आमचे हाडीक येयले. एक गजाल म्हाका बार्देजान येयले 2 सीट, सालसेटान येयलो 1 सीट. एक गजाल म्हाका सांगात की हो मुद्दम हांव प्रश्न विचारता, कारण तुमच्या पक्षान जेन्ना पणजेचें इलेक्शन जालें तेन्ना बाबुशाक रेपिस्ट बी म्हळो. आज तो तुमचे पक्ष आसा, हें तुमी लोकांक कशें कन्विन्स करतले? सी, इट इज व्हेरी सिंपल. आमी खंय तरी कमी पडले. लोकांक आयज कितें जाय? लोकांक आयज डिलिव्हरी जाय. लोक ऑलरेडी जाणा की बाबुशान काम केल्लें आहा. बाबुशान जे तालिगांवान डेव्हलपमेंट केल्लें आहा ते पणजे अजुनी जावंक ना. मनोहर भाई सगळ्याक डेव्हलपमेंट करूंक गेलो, पूण पणजेय केलें तेणें, ना म्हणना. तो आयनॉक्स केलें, ते आमचो हो बांदलो, पाटो ब्रिज बांदलो, पॅरल रोड केलो, सगळें केलें, पूण खुबशीं कामां उरलीं. सांतिनेज नाल्ला उरलो, बाकीचे आनी खूब कामां उरलीं. सो हे सगळें करतना खंय तरी लोकांच्या मनान अशें दिसलें की 20-25 वर्सां जालीं मनोहर भाई जिखला, चल एक चान्स बाबुशाक दिवया. जे खातीर बाबूश जिखलेलो आहा. डिलिव्हरी दिवपाक जाता तेणें. सो तितून काय ना. तुम्ही ताका पॉलिटिकली चूक काय बरोबर? रेपिस्ट म्हणप रॉंग, हांव मान्य करता. करपाक जायनाशिल्लें ना, रेपिस्ट म्हणप ना. अंटील अनलेस ही इज प्रूव्ड गिल्टी इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ही इज ओनली चार्ज्ड बाय द पुलीस. FIR has been filed by the That was only campaign jumla. No, every campaign is like that. See, every campaign is managed by a political party or a individual. गोवा फॉरवर्ड आपले कॅम्पेन मॅनेज करताले, गोंयकार पण आनी कोण आपले कितें करताले, मायकल लोबो आपले आनी कितें तरी कॅम्पेन करता. जे सगळे प्रत्येक जण जो इलेक्शनाक बसता तो आपले कॅम्पेनाची स्ट्रॅटेजी आसता आनी ते स्ट्रॅटेजीचेर फुडें वचप आसता. पण लोक कितले तुजेर विश्वास करता तेजेर इम्पॉर्टंट आहा. लोकांनी बाबुशाचेर विश्वास दवरलो, तो जिखलो. आयज तो आमच्या सरकारान आहा, आयज तेका आमी भितर हाडलो बीजेपीन एज अ 2/3 split of the Congress group. So he is accepted in BJP today. He is already inside. बाबू कवळेकरांचो प्रश्न येता की तुमच्याच पुलिसांनी ताच्या घराचेर रेड बीड मारून मटक्याची स्लिपी बी धरिल्ल्यो. आज बाबूय तुमचे बरोबर आसा. लोकांक कशी पचप हें? ना कितें आहा न्हू, पॉलिटिक्सान फायनली नंबर्स वॉट मॅटर्स. एंड नंबर्स, वी वर हॅव्हिंग लेस नंबर्स. आनी जेन्ना तुजे कडेन नंबर्स ना, तुजे कडेन 17 नंबर आहा, 15 नंबर आहा, आनी तूं जेन्ना दुसऱ्याचेर डिपेंड जाता सरकारान, तेन्ना आर्म ट्विस्टिंग म्हणटा पळय ती गजाल चालूच आसता. तूं तुजो आर्म ट्विस्ट कर आनी आपलें काम करून घे. एक वाटेन हात हे कर आनी दुसऱ्या हातीन सायड मारून घे. अशें काम जावचें न्हू म्हणून हे आमी सगळे, आमचो सरकार, आमचो पार्टी आमी घट केल्ली आहा. फुडें सरोन आमी पळयतले. पार्टी वील सी who has performed. That is my next question. 2022 so प्लेन बी ह्या मुवा भितर आसा काय ते मागीर पळोवपाचें? म्हळ्यार हे 10 जाण जे आयल्यात तांकां बीजेपीची तिकीट फाल्यां मेळटली? ना 2022 6 म्हयन्या पयलीं तुमी पळयतले. 2022 will purely depend on your work.
सो ह्या कोण्याच जे 10 जाण आज आयल्या तुमचे बरोबर तशें तेंकां कोणाकूच आमी सांगूंक ना एश्युरन्स कोणाकूच एश्युरन्स दिवंक ना कोणाकूच दिवंक ना एश्युरन्स बट लोक तेंच्या वांगडा आहा तेंचे जो तर काम बरें आहा कित्याक आयज सरकारान आहा ते सरकारान आमकां सेंटराक आमचो सरकार सेंटर वील सेंड मनी टू अस वी वील स्पेंड मनी फॉर डेव्हलपमेंट लोकांचे डेव्हलपमेंटूय जावपाक जाय सो नन ऑफ दीस 10 शुड बी एश्युअर्ड ऑफ बीजेपी टिकेट I am not the deciding factor for the ticket. But always BJP party sitting आमदाराक ticket दिता पण दिताना ते पळयता की बाबा वो जिखतलो काय ना हेच्या वांगडा लोक आसा काय ना हेचे पोझिशन त्या टायमार कितें आहलें आनी आयज कितें आहा हे सगळे फॅक्टर पार्टी पळयता आमी सर्वे करता सर्वेची टिमी गोंया भायल्यो येता आमची गोंयची टीम आसता सो सद्याक कितें फक्त कॅबिनेट बर्ड्स आनी कॉर्पोरेशना त्या आधाराचेर ही डील जाल्या ना ना तशें कांयच ना मागीर कितें पयलीं आमी कांयच तशें एश्युरन्स कोणाक काय करूंक ना हें हाजेर तुम्ही कोणूच भितर या विश्वास दवरपा ना. ना ना तुम्ही भितर या तुमकां योग्य जे पद आहा ते मेवतले 100% आमी दिल्ले आहा आयज 3 मंत्री जाल्ले आयज तांकां पोर्टफोलियो दिल्या कोणाक आतां कॉर्पोरेशनां दिवपाचे ते दितले तशें कांय ना तशें कोणाक सायडीक काडचें ना पार्टी आमची कोणाक अशें सायडीक दवरिना सो जेन्ना आमी कोणाक भितर हाडटा ताका सहज काडून सायडीक धरूंक केन्नाच जावंक ना अशें सो 100% तांकां कितें लास्ट प्रश्न corporations कितें आहा तें दिवपाचें इज बार्देज नाव मायकल्स प्लेफिल्ड No, I will never think in that direction. I will work for the party, भारतीय जनता पार्टी माझी आमची जी आहा तितून आमी काम अशें करतले की फुडल्या पावटी 7 आमदार बीजेपीचे थिंगा निवडून येतले आमी 2012 मनोहर भाईन जेन्ना काम ऑपोजिशनान बरें केलें तेन्ना लोकांनी 6 आमदार निवडून दिल्ले माझोय सीट कलंगूटचो निवडून दिल्लो लास्ट त्या नेक्स्ट टार्गेट इज 7 100% 7 आमदार आमचे येतले इतली म्हाका गॅरंटी आहा हांव इतल्याचेर थांबता ही पयली मुलाखत आमची ह्या सिरिजांतली ह्या ब्रेकओवराच्या आमी आनीकय तुमच्या मुखार हाडटले आनी मायकल लोबो रिवील्ड मेनी थिंग्स टुडे सो वी वील गेट अदर्स ऑल्सो वे आर अ पार्ट ऑफ दीस कू वे आर अ पार्ट ऑफ दीस ड्रामा आनी कशें जालें कितें जालें आनी ताजे फुडें परिणाम कितें गोंयचेर आनी गोंयच्या राजकारणाचेर तेंय आमी तुमच्या मुखार दवरतले तुमी आयले मत मांडली इतले बरे तरेन